ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಂ ನವ್ಯ ಪೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದಕ್ಕೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಮೈನೆಂತತ್ತ नागर पंचमनाला सुतपनावदाला अष्टमनाला नेक्स्ट येवचे आमगेल चवथी चवथीक आम गणपतील मस्त इश्टाच म्हळ्यार चणके पूर जन त्या दिवसाक तशें म्हणो गणपतीक म्हूण सांगून चणे गशी चणे पंचकदाय नमुनवार चणे पंचकदाय चणे उंडो चणे पिठाच्या आणि केलो गरकडा चण गणपती घरा हाण प्रतिष्ठ केली कूडला एक इतलं चण तिंबेल आशिल्ल चण गुटलोन घेनो ताजी मांच्या मुळावे दवरताके पूर जना खुशीर चण वांटिताके तशी गणपतील मस्त प्रियाच्या चण तशी फर्स्ट आम्ही चणेगश कशें करच्या म्हूण आज पळया गणपती परबेक चणेगश अंतू कोरका म्हणटाची तुम्ही व्हरलेल्या दिवसाक वेळ एक रांदे करच म्हळ्यार मस्त कष्टा काम न्ही तुम्ही सुलभ येरी कशी वग्गी वग्गी कोरेत म्हण घेनो तुमकां चणेगश कशें करच म्हूण शिकोवन दिता हे आज चणेगशीक कसकसा आयटम जाय म्हूण पळया एक धव चणो एक काळ चणो दोन अंतून तुमकां कसं जाय त्या चूज करता हांव हें काल रात्री एक 2 कप चणो रात्री तिंबत घाला ते सगळे रात तिंबून आतां सिजोचेक रेडी आसा तिंबेले वग्गी सिजून येता नादले थोडे वेळ घेता तुमकां पक्कने एक दिवस रात्री तिंबोचे पक्कने विसरले म्हळ्यार तुमी सकाळीची कितले वेळा उडगस येता तुमकां तेन्ना हून उदक घालून तिंबेल्यार वग्गी तिंबून येता आणि मासोल वाटूचे सोय घाट मिरसांग दावक जाल्यार ह्या मिरसांग तीख ना म्हूण जाल्यार केलो असल बाडगी मिरसांग तीख ना म्हूण जाल्यार तुमकां असल मिरसांग बी यूज करत चिंचांब आमसाणीक आनी थोडी टेस्ट फ्लेवर येवचे मेथी मेथी घालना जाल्यार चलता बट मेथी घातल्यार चणेगशी लायक टेस्ट येता आनी ते रांदे दाट येवचे आम्ही थोडे तांदळा काळ घालत एकाची आम्ही थोडे चण सिजेल आशिल्ले चणोची मसाला घालून वाटिल्यार चणेगशी लायक दाट येता कडे फण्णाक ताल सासम आनी करबेवपाती सूर्ण घालत चणेगशीक सूर्ण घालत सूर्ण न्ही जाल्यार मेळना जाल्यार पక్కనే बटाटो एक कूक वय घालून करत बट चडावत चणेगशीक सूर्ण घालताचे हांव धव चण तिंबेलेलो काल रात्री हाजे बदले काळ चण सगळे राती तुमी तिंबो येता ह्याच सुरवे सिज्जा घालच्या एक 3 to 4 विसील पुसून हदू उजेर सिजेयाची तेन्ना लायक मोव चण जाता आमकां हे बुडचे तितले उदक घालून 3 to 4 विसील जाय हे बुडचे तितले उदक घालता आसा थांब चण बुडचे तितले उदक घालाची तेन्ना पुरो चण सम युनिफॉर्म जावन सिजून येता हाका सिजेता मीठ एक घाल नाकाची मीठ घाल्यार चण सिजून येना सिजले नंतर आमी मीठ घालचे हाका आतां आमी सिज्जा दवन सोडया हा होड उजेरी 3 एक 4 विसील काढला केलोपटी चण समज सिजनाची तशी हदू उजेर सिजेयाची चण सिजचे पुसून आम्ही आमगेल सूर्ण सिंधून घेवया सूर्ण सिंधूचे एक केलो टिप्स तुम्ही फॉलो करा प्लीज नादला हाता खोर्जी खाता सुरवे ड्राय हात असून सुरवे सूर्ण तशी सिंधून घेया मात ती कसने असो ताजे आलोचन करू नाकाची सिंधून जातारी एक उदकान घालून एक वाटेदाय घेवन त्या वाटेदायीन सूर्ण काडल्यारी तुमगेल हाताक उदक आशिल्लो कसने सूर्णाच लागून हात खोर्जे काडना पक्कने हात खोर्जे केल्यारीची तुम्ही एक चिंचांबा उदक एक लिंबी रोस पुसून घेतल्यारी एक हुना उदकान हात धुल्यारी खोर्जे वसून सोडता फर्स्ट एक अशी दीग पीस येवचे वरी एक सिंधून घेवयाची थोडी गट्टी आसता बल घालून थोडे नाइफ दावो तुमगेल पेस्कती की तुमगेल कोयती आडोळी चिके शार्प असो कला म्हळ्यार चिके बल घालून गट्टी सिंधुका पडता हे अशी पीस केला हांव आतां आमी हे आड करून क्यूब्स करचे सुरवे सॉल काडून घेवया
पुरा चंद करून सॉल कांडला तरी आता आमी सुरवे दीक्षे सिंधुया. आता आड सिंधुनु फोडी करूया. सिंधील सुरणा पोडी हा उदका घालला तेन्ना कासूच माती पुरा उदकान सोडला आता आमी ह्या कुकरा घालून एक विसिला भितर ऑफ करून शिजोवता. ह्या शिजताना मीठ घालून शिजोवया आमी तेन्ना ह्या पोडी लायक मीठ घेता. अशें वाटेदायन तुमी काण घालरी सूर्ण हाता लागना. उदा लागली कूडले सूर्ण हाता पकने लागलेली खुर्ज सूर करता जाता तेन्ना तुम्ही वाटेदा यूज केला हात खुर्ज काय ना. सूर्ण शिजताना ह्या बुडशे तितली उदक घाली आमी हे शिजचेक. आमी एक मीठ घालता सचात तुम्ही परत उदक जस्ट बुडच तितलं पुरो केलोपटी उदक चड वेळ शिजचे घेतल्यारी उदक चड वेळ होऊन जावचे वेळ घेतल्यारी आमगे सूण तेदो भितर विरची चान्स असता. तशी जस्ट बुडचे तितलं उदक घालून मीठ घालून एक विसल भितर ऑफ करचे. हांव सूण सुजयताना उज होड दवरतस केलो केलो सूण मस्त वगी शिजता तशें आमकां वगी उदक होऊन जावन वगी कुकरा प्रेशर बिल्डअप जावन वगी सूण शिजका. सान उज दवरले केलोपटी सूण चड शिजून वीर्ण वचचे चान्स असता ताज देखून होड उजो. आमी सुरवे मिरसांग भाजूया गशीक. ताल घाल एक दोन हुंड ताल घालने भाजू येता. ताल घालने शिवाय तुम्ही ड्राय भाजू येता. मिरसांग कितले जाय तुमकां कितले तीख जाय ताका समजावन मिरसांग यूज करा. सुरवे मिरसांग भाजून घेनु कडे एक 1/4 टीस्पून पशी चिक्की थोडे उण तितले मेथी घालून घेनु भाजून घेनु. मसाला घालचेस चिंचांबे ಒಟ್ಟು 5 विसिल जाला हांव बंद करतास. मिरसांग भाजूच कसला म्हणारी तर थोडी कुरकुरी दावका म्हणून तेन्ना मिक्सीन तू वग्गी पेटी दावन येता नादले सणसान कुडको मिरसांगेचे मसलांत वरता. एक 2 3 4 उंडो अशी उदक ताल दावक जाल्यार घालून भाजू येता नाही जाल्यार अशी ड्राय वे भाजयाची. थोडे पोनबोळ येवचे सूर जाता एका तुमकां मिरसांग भाजून येतास म्हणून बण्ण थोडे थोडे चेंज जावन वे कळटा थोडे थोडे अशें हालयाची नाही जाल्यार एक चमचो वेग घेवंक घेन हालयाची. आमकां ते कुरकुरी जाले से मिरसांग लायक पुडी दावचे खातीर. सून एक विसल आयला बंद केला हांव आतां. मिरसांग थोडे कलर चेंज जाला तशें हांव प्लेटा घालून घेता सर. नेक्स्ट आमी हातून मेथी भाजूया. एक मुगेल सोय कितले आसा ताका समजावन मेथी घालाची नाजाल्यार मेथी केलोपटी कोड मारता चड घाल्यारी. ते मेथी फूल नेवका फूल नेवच म्हळ्यार तुमकां तातूंत वे कलर चेंज जाल कळटा तेलान भाजली उडला. हांगा पळय कलर चेंज जाता आसा आनी चड वेळ सोडल्यार हें करपता तशें देखून हांव बंद केला. ते हुंसाणीन तूं भाजून येता मेथी करपले रूच आसना. सो हा कलर थोडी चेंज जाल दिसता तुमकां तितलें भाजलें जालें. मसाला करचेक हांव एक 1 कप फूल आनी एक 2 टेबल स्पून्स तितले सोय घेतला ओट्टू. आनी
हाका भाजिल्लेली मिरसांग आनी मेथी घालच्या. मेथी घालना शिवाय चणे कश करता लसाची चिंचांब रुची तकीत एक अर्द लिंबी तितलास आणि दाट येवचेक कने घालना शिवाय करत गशी हांव दाट येवचेक एक थोडी एक 1/4 टीस्पून पशी थोडी उणे तांदूळ घालतास. हाजे बदलेक तुम्ही एक थोडे सिजेलेले चणवे घालून मसालो वाटो येता. आता आमी मसालो वाटूया. सुरवेळ हांव ड्राय असूचे पुडी करून घेता आसा. त्या मिरसांग पुडी जावन चंद मिक्स जावन येवका आमकां. केलो पटी उदक घालून डायरेक्टली वाटिल्यारी ते मिरसांगेत सान सान कुडकू वरचे चान्स आसता मसला तूं. पळया पुडी दावन चंद पुडी दावन आयला. आतां हांव हें उदक घालून वाटीत आसा. ह्या ल्हानू मसालो दावचे कितलें उदक जाय तितलें उदक घालून वाटयाचें. दावको जाल्यार थोडे थोडे उदक घालून मसालो वाटूं येता. एकू पटी मस्त उदक घाल नाकाचें. हांव थोडे ल्हानू मसालो केला. जाल्यार थोडे मसालो खर दवरून घेवता गशीक. एक तोपा राखयतास. मिक्सी धुवन घालचे कितलें उदक जाय तितलें उदक यूज कराची. कला म्हण आमी चण शिजोवचे वेळी उदक यूज केला. सूण शिजोवचे वेळी उदक यूज केला. सूण कशें शिजला पळया. करेक्ट शिजला. तर शेप तशी आसा वीर न्ही. आतां आमी हें काडून रांदये राखोया. केलो सूण थोडी चड टायम घेता. केलो सूण वग्गी शिजून सोडताची. तशी सूण चिके एक विसला भितरी बंद केल्यारी समज जाता रांदयेक. पकनी पूर्ण चड शिजला थोडे मऊ जाला म्हूण दिसलेरी खतखत हाडताना घाल नाकाची. कशी मीठ घाला मीठ लागून आसता. रांदेक खतखत आयले नंतर एक खतखत येता आनी दायत आयल्या म्हणटाना सुरणा फोड रखो. आता आमी चण कशें शिजला पळया. अपट भितर मऊ जाला म्हळ्यार लायक शिजला. मऊ जावन शिजून आयला. पकने तुमकां सिजनी म्हूण दिसले वापास आनी गॅसार दवरून एक 2 की 3 विसल कितले जाय तितले सिजयाची. आतां आमी हाका मीठ घालनी. तुमगेले घरांत तंतू चवथी दिवस एक व्हरलेले दिवस सिजोवन जाले नंतर टायम आसता. मीठ घालून थोडे वेळ दवराची. तेन्ना चण लायक मीठ घेवन लायक टेस्ट येता. ह्या चण्याक कितलो मीठ जाय रुची तकीत तितलो मीठ घालतास हांव. सिजोवन जाता तर चण्याक मीठ घालतास. नाजाल्यार चण सिजना. चण रांदये रोखया आमी. चण सिजोवचे यूज केले उदक आमी मसला घालतासाची. सूर्ण सिजोवचे यूज केले उदक मसला घालून रांदे खतखत हाडो येता. आतां आमी रांदे खतखत हाडोया. हदू जेरी मासूल समज सिजून येवं पुसून रांदे खतखत येवका. व्हरलेले वेळा जाल्यार तुमी टेस्ट कोण पळोव येता. पकने तुमकां डावट आसा रांदे मासूल शिजला की ना रांदे सिजील पूर की ना कळचे खातीर तुमी खावन पळोव येता. जाल्यार चवथी दिवस देवा नैवेद्य आसलेली तुमी ते खतखत येवन एक 2 खतखत आयले नंतर तुमकां कळटा कलर चेंज जाता. तेन्ना मासूल बंद करता. रांदे बंद करता. मासूल
रांदे शिजता आयली कुडला एक फण्ण घालया आमी ताका सुरवें नारलेल ताल एक तुमगेल खंच ताल आसा ता घेवची आनी ताका दाय सासम आनी करबेवपाती उज्ज हदू असो खतखत येतना केलोपटी सूर्ण मुळा लागता आनी सूर्ण तुमगेल थोडे चड शिजला म्हण आसल्यारी तुम्ही चालतान चिकी जाग्रत करा नारळे चड चाळले वीर वता रांदे खतखत येता असं तांदूळ घालनी मी टेक्स्चर थोडे पळया दाट असं तांदूळ दाव चण घालेर अशी दाट येता ना जाल्यार थोडे रांदे पातळ असता तुमगेल चॉयस तुमकां कशें जाय तशें करून घेवता युजली रांदे अशें असल्यारी आनी थोडे वेळान निवतरी आनीकय दाट येता ग अशी हांव सुरवेर रांदप करता म्हणटाना कशी कळका केन्ना रांदे बंद करचे मासूल कशी शिजला की ना म्हूण कशी कळका म्हणचे एक डावट आशिल्लो टेस्ट करून पळया तुमकां समर डिफरन्स कळटा मासूल सिजून आयलेलो अशें टेस्ट समर तुमगेल रांदेय रूच येता मासलाक नाही जाल्यार हरवसाण मारता मासलाक पकने चवथी दिवस तुम्ही टेस्ट पळोवचे ना देवा नैवेद्य असल्यारी तसल वेळारी हांगा पेंड येवचे आशिल्ल्यार होबूर उणें उणें जाता तुम्ही उज्ज साण केली तशी फेण उणें जाल तशी ते मासलाक बण्ण चेंज जाता तेन्ना तुमकां गोत्तू बंद करूं येता म्हणून खण्णाक ताल दवरला ताल तापली कुडला आमी सासम घालया ताल हुवून जालां आतां थोडे सासम घालता असं रांदे बंद केले नंतर पळया इतले दाट आसा हे आनीकय थोडे दाट जाता निवल तशी तुमकां जाय जाल्यार थोडे पातळ दवरून घेवता तेन्ना रात्री जेवणाक म्हणटा मस्त दाट जायना रांदे सासम फुट्टा आसा करबेवपाती घालून रांदे राखीता आसा आतां गिलचणे कशी रेडी जाले तुम्ही पळयलें ना चणे कशे करचे कितले सुलभ आसा म्हणून हाजी रेसिपी तुमकां जाय आनी केन्ना तरी करतना जाय म्हण जाल्यार क्विक रेफरन्स हाका म्हगेली वेबसायट konkanifoodrecipes.com अंत आसा थंय चणे गशी एक सुर्णा गशी म्हूण सोदिया तुमकां रेसिपी मेळून सोडटा किलो जना कांतूचे कशें जाता एक कांताण मेळना एक कांताण पान थोडे बड्ड जाला म्हणटा तेन्ना हांव होडीक सुरवेरीक ट्रिक यूज केला सोय कांतूच नाका म्हळ्यार अशें एक पेस्केत घेवन अशें करचेकू कातले कुडकसी येत पळया सपूर सपूर अशें कुडक कट करून ह्याची काणू मसाल वाटूचे यूज करत तुम्ही बेतील नारलू सगळे नारलू नारला वाळे तुकून अशी कट करता वसून मसाला घालत परत चवथीक गणपती नैवेद्याक म्हण घेनो गणपती इष्टाच्या चणे पंचकदे चणे दाळीच्या चणे पिठा पंचकदे करताची कशी करच म्हण पळया चणे पिठा पंचकदेक सगळी चण घेवन भाजून ताजी पिठी करून थोडी पुडिसी जाले नंतर सॉल विंगड करून पिठी करताची नाही जाल्यार तुमकां काम सॉल आनी विंगड करचे काम नाका म्हण जाल्यार चणे दाळी यूज करून भाजून पिठी करताची केलो गांवांतू मिल्लांत पिठी केलेल्या चणे दाळीच्या पिठी चणे पिठी केलेला रेडी पिठी मेळटा तुमकां तांवे यूज करता चणे पंचकदेक आनी दाय आसूच्या पंचकदे म्हळ्यार 5 बगपुणी आसका सोय गोड तीळू एळसांग आनी तूप ह्या एळसांग सॉल समेत घालेरी थोडे कोयरसी मेळटा तोंडाक तशी तुमी दाय जाल्यार ह्या अशी सोलूंक घेवन बरी हाजी बी मात्र पिठी करून घेवन पंचकदे घालत
तशीची तुमकां पिठे गोड मेळना म्हळ्यार असल खंयची गोड्डा कुडक मेळटा त्या एक पेस्कतीन तासून दवरून घेवची पंचकदे करचेक. पंचकदे करचेक कशें विधान म्हण पळोवया आतां. सुरवें आमी चणे दाळ भाजूया. हांवें 1 कप चणे दाळी भाजीत आसात. हदू जेरी सम अशें हालयता सक्कड दाळी भाजून येवचे वरी भाजूया. भाजून जालां म्हण कशें कळचार बण्ण थोडे चेंज जाता, थोडे तांबडे जाता. पुरे दाळी थोडे तांबडे जाता, ब्राऊन म्हणताची. तशी कलर आयल कुडला येवचे सूर जायल कुडला गॅस बंद करून त्या हुणसणीन तूची दाळी भाजता. नाजाल्यार ಕೆಲವು दाळी चड भाजून सोडता. त्या दाळी भाजता आसतना आमी तीळ भाजून घेवया. हांव एक 2 टेबल स्पून तितला तीळ भाजून घेता आसा. कशें करचें म्हळ्यार तिळेचे बण्ण चेंज जाता येता. काळे आशिल्ला उगूर धवसी जाता तीळू. थोडे फुलता तेन्ना बंद करून त्या हुणसणीन तू आनी तीळ फूल येता. तीळ होगूर फुटचे सूर जाला. पट 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 म्हणटा स पॉपिंग म्हणटा आमी ताका. तीळ फुटचे सूर जाल कुडला गॅस बंद करून बण्ण पळया काळ आशिल्ल ब्राऊन जावचे आयला. त्या हुणसणीन तू आतां व्हरलेले तीळ फूल येता. आतां चड भाजची नाक म्हण जाल्यार एक प्लेटा दावो घालून घेवची. हात सोडून अशी दाळी भाजयाची. नाजाल्यार एक दाळी थोडी काळ दवचे येता. व्हरलेली दाळी दव आसता. पळया बण्ण फुल चेंज जाला पूरा दाळीचेची. थोडे ब्राऊन जावचे आयला. पूरा दाळी बण्ण चेंज जावन थोडे तांबडेसण आयला हाका. अशें जाव पसून भाजून घेवका. ह्या भाजिल्ल्या दाळी हांव निवचे म्हण प्लेटान घालात. हदू निवकाता. मस्त निवलेरी पिठी जायना. लायक ल्हानू पिठी जायना तुमकां. हदू हून हाता लाग आपल तेन्ना हदू हून आशिल्ल तेन्ना पिठी करका मिक्सीन. तुमगेल्या गांवांत तू मिल्लान केलेली चणे दाळी पिठी मेळना जाल्यार तुमीच मिक्सीन तू कितलो सुलाबेर पिठी करून घेवेत पळयाची. आतां हातून एक सण खर कुडक आसता ताकाच आमी ह्यात घालसून घेवया. तेन्ना आमकां ल्हानू पिठी विंगड खर सुश पिठी विंगड मेळटा. तुमी गोड्डा पंचकदे करचे आसल्यार हें कशें आसा तशी यूज करून घेवन पंचकदे करत. साखरे पंचकदे करचे आसल्यार अशें घालसून घेवन करचे लायक. हांगा पळया खर पिठी वयल्यान रबला. ल्हानू पिठी हांगा मेळ्ळा आमकां. जाय जाल्यार आनीक पिठी मिक्सी घालून घेवन आनी ल्हानू पिठी करून घेवत. न्हय जाल्यार हें अशीच पंचकदेक दावो गोड्डा पंचकदे घालत. एळा पिठी कशी करचे घरान तूं म्हण गे न्हू. हें सोललेले एळा बी त्या हांव एक सानू व्हड मिक्सीन थंय दत्ता. बट हें थोडे आशिल्ली मेत सान मिक्सी यूज करता सर. ताजे टू हें सम पिठी जावन येवचे खातीर
थोडे साखर घालतास ताजोटो आता मिक्सिन तू पुडी करूया हंग पडेया लानू पिटीदाला एळाच्या कितलायक पिटीदाला साखर घालली मी तर थोडे वग्गी बी पुडी दावनायला नादले कसं जाता थोडे सान त्या बियेच कुडक वरचे चान्स असता गोड्डा पंचकदे कोरचेसलेवे तुम्ही साखर घालून पुडी कोरेता नैदल्यार साखर घालनाशिवाय कोरेता नैदले कुटण घेवन बी धाडलेवे जाता जाल्यार आमकां लानू एळा पिटी जाय जाल्यार अशी करची मिक्सिंग घालचे लायक नैदल्यार हातान कुटणीन धाडयाची सुरवेक पंचकदे कालोचेक आम्ही सोय घालून घेऊया एक बाउलांतू बोगाडांतू ताजेर गोड थोडे एळा पिटी आता मी हे कालून घेऊया हातांतू गोड आणि सोय लायक मिक्स जावन आयलेरी कडे ताजे ना आम्ही चणे पिटी घालचे जाता गोड होईकिनी की चढते घाला कला मला ताजेर पिटी पोण आणि थोडे नेदले चापी जाता केलेली पिटी आता आम्ही हाक घालच्या एक पटी बरसून घेयाचे अंदकोनू 5 बगंतु आस्काची पंचकदे मळनंतर चौथी दिवसु चढ़ावत गणपतिक हाची पंचकदे नैवेद्य करताची अंगपड़ेया थोड़े ड्राई दला कितल पिटी धरता सोयनी गोड कालोंगेनु तितल पिटी घालका पंचकदयक हाजु वयलेन तीळु आणि हाजु वयलेन थोडे तूप पंचकदे रेडी जाला आमगेला आम्ही हांगा फ्रेश सोय घाला पंचकदयक सोये बदलेक आम्ही खोबरी कांतुंगेन घालेरी पंचकदेवे थोडे दिवस चड व्हरता तुमकां विंगडा वांटूचे दिवचे न्ही आसलेवे खोबरी घालेरी सोये पशी लायक आम्ही आता गोड्डा पंचकदे केला ह्या गोड्डा पंचकदेक ह्या खर दाळी भाजून खर अशेल पिटी वे घालत लानू पिटेंतवे कोरत ताजे बदलेक गोड्डा पंचकदे बदलेक साखरे पंचकदे करताची चणे पिठाची ताका आम्ही लानू पिटी घालून साखरवे पिटी कोरनो आता कशी केला तशी कोरत तुम्ही पडेल नवा कितलं सुलभ असं ह्या 2 खाद्य घरान करचे म्हणून तुम्ही दावनू घरान करता नवा त्याच्या उद्देशान हा व्हिडिओ केलेला असा नमस्कार